family member of Richard, this boy who expired yesterday, has come to give a complaint against authorities like PWD and forest. कितें आमची NH16 रोड जो नुवेंतल्यान पास जाता नुवें ग्राउंडा कडेन नुवें चर्च ग्राउंडा कडेन काल झाड कापताले आनी झाड कापता आसतना एक झाड हे भुरग्याचें पडलें आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो. हें पडपाक कारण म्हणजे ओन्ली 2 डिपार्टमेंट, एक PWD आनी एक फॉरेस्ट. तेणी अनड्यू केअर घेवना, तेणी प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करूना. एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जेन्ना परमिशन दिता तेन्ना ते झाडां एन्युमरेट करपाक जाय आनी खंयची अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट whichever trees are coming posing danger to motorists should be trimmed. And made patient bluntly cut kile. There is no procedure followed, no proper manning of the road. Barricade karo na kai na. Oh, innocent burgo, only 25 years old, from my village. तो बाळ वयता आसतना तेजेर झाड पडलें. He was unaware that such a huge tree. They try to push the tree खंय हेजेर JCBन खंय लोकयला आनी तेन्ना ते पडला. So it is suddenly it came and he lost his life. त्या खातीर ह्या भुरग्याक आमकां जस्टीस दिवपा लागून आमी विलेजर्स गॉट टुगेदर हियर. The father has lodged a complaint and they want the culprit to be hooked immediately and justice to be given to this boy. बॉडी घेतली ना बॉडी घेवना. So next is this. Pausliप Dourado, ex-सरपंच नुवें. मेळता म्हज्या भयणीगेलो व्हडलो चेडो एकलो आनीक हे भुरग्याक ते आनी मान उडयला आनी तें दूख आमकां जालां. हे रोड सायड कोण कातयताय ते त्यान कांय ब्लॉकेज केलना ना कांय केलना. ह्या भुरग्याक त्यान मान उडयला. आमकां हेजेर आमकां जस्टीस जाय आनी आम जस्टीस मेळ बगर आम बॉडी हात लावपा ना. कौन सी मिरांदा आनी कांय ना. बरें कॉपी फोटो काडटा